नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया उकड्या तांदळाचे पोळे। ह्या हांवें 1 कप उकडे तांदूळ रातभर भिजोवन घेतल्या। तांदूळ उदकान बरे धुवन घेतल्या। हे तांदूळ आमकां वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ हांवें मिक्सरान घालून घेतले। वाटपाक उदक घालता, थोडी सोय घालता। हे तांदूळ बारीक वाटून घेवपाक जाय। तांदूळ असे बारीक वाटून घेवपाक जाय। वाटलेले तांदूळ हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। उदक घालता, ढवळून घेवया। चवी पुरते मीठ घालता, मीठ घालून ढवळून घेवया। आणि पळयात पीठ अशें जावपाक जाय, खूब पातळ करपाक जायना आणि खूब दाट दवरपाक जायना। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। थोडे तेल लावून घेवया। तवो तापलो तसो ताजेर पोळो घालुया। वयर थोडे तेल सोडटा। झाकण घालून पोळो भाजून घेवया। पोळो परतून घेवया। पोळो दोन्ही वाटल्यान बरो भाजून घेवपाक जाय। पोळो भाजून जालो, हांव काढून घेता। पळयात पोळ्याक बरी जाळी पडल्या। उकड्या तांदळाचे पोळे करपाक खूब वेळ लागना, रोखडे जाता, खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त राहात। देव बरे करू।